नमस्कार, हांव सरिता कोन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया उकड्या तांदळाची भाकरी। या हांवें उकडे तांदूळ घेतल्या। उकडे तांदूळ हांवें रातभर भिजोवन घेतल्या। तांदूळ बरे फुगपाक दिवपाक जाय। आता हे तांदूळ हांवें उदकान बरे धुवन घेतल्या। तांदूळ आमकां वाटून घेवपाक जाय। तांदूळ हांव मिक्सरान वाटून घेता। वाटता आसतना थोडे थोडे घालून वाटपाक जाय। तांदूळ वाटता आसतना सुके वाटून घेवपाक जाय। उदक कमी घालपाक जाय। तातून घालता चवी पुरते मीठ, थोडे उदक घालता। उदक खूप घालपाक जायना, सुके वाटून घेवपाक जाय। हे पळयात, अशें सुके वाटून घेवपाक जाय। पातळ करपाक जायना। हाजी आमकां भाकरी थापून घेवपाक जाय। हो हांवें कॉटनचो कपडो घेतला। कपडो हो हांवें उदकान भिजोवन घेतला। हाताक थोडेशें उदक लावन घेता। अशी भाकरी थापून घेवपाक जाय। गॅसार हांवें तवो तापत दवरला। ही भाकरी थापून घेतल्या ती तव्यार घालता। भाकरी आता परतून घेऊया। अशी पहिली सारखी कडांनी सोडून घेवपाक जाय। दोन्ही वाटल्यान अशी बरी भाजून घेवपाक जाय। आता ही गॅसार अशी फुलोवन घेवपाक जाय। पळयात, बरी तांदळाची भाकरी, उकड्या तांदळाची भाकरी खावपाक खूप रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायत, स्वस्त राहात। देव बरे करू।